एलिझाबेथाचो बापूय मिलिटरी अधिकारी जुसेका तेज आणि आवय मारी रोलांड. 1880 जुलय 18 तिचो जल्म. 7 वर्सां प्रायेर बापयन तरतना ती आवय सवेडीचोन मुळ्या प्रदेशांत वचून रावली. हट्टी आनी आपल्यास स्वभावाची जाल्या तिका पयल्या कुमगारा वेळी तिच्या विगारान दिल्ले शिकवणे वरवीं ती गुणेस्त जावन वाडली. तवळतावनूच भाग्यवंतृत्वीचें भक्तीपण तिणें आरंभ केलें. पिडेस्तांची भेट करची, इगर्जेंत गायन पंगडांत रावन गायन करचें, ल्हान भुरग्यांक आयतराचें दोतोन शिकोवचें अशें ती वडिलाचे शिफारसाक पात्र जाली. 21 वर्सां प्रायेर 1806 ऑगस्ट 2 तारखेर ती तिच्या घरा लागींच आसल्या कॉव्हेंताक भरती जाली. 1906 इसवेंत ती मरण पावतना तिका फकत 26 वर्सां प्राय. वखद नातल्ले एके पिडेक ती वळख जावन मरण पावली. कठीण दूख दिवची पिडा जेजूच्या वर्त्या कश्टाचो एक ल्हान वांटो जावन सोंसली. 1908 नोव्हेंबर 25 पापा जुआंव पावल दुसऱ्यान तिका भाग्यवंतपणाक उबारली आनी पापा फ्रांसिसान तिका 2016 जून 20 सांतीण म्हूण परगटली.